व्रतं वरसात् विषेमनस्वरजयवेनावः जातां जनुष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम्। सत्तरीचे सोनाळ गावात गावचो राखणदार देव बोणेलकाराच्या रानातल्या पाषाणाची पूजा करपाची परंपरा आसा। ते पाषाण कोणाच्या तरी जाणटेल्यांच्या आधीच्या स्वप्नान येयले आनी सांगपाक लागले आपणाक ही जागा आवडना, सो आपणाक वयर हाडून दवर म्हणून दुसरे दिसा सकाळी कोण ते जाणटेले उठले आनी येयले खंय पयल्यार ते पाषाण तांकां दिसलें, तेंच्यांनी उखल्लें आनी अशेंच घेवन येयले। हांगा व्हडलो दोंगर लागता चडोन घेवन येयले आनी हांगा पावतासर ते जाणटेले जाम जाले खंय अशें सांगता जाणटेले की ते जाम जाले म्हणून हांगा मातशे बसले आनी थोड्या वेळान ते पाषाण उखलपाक गेल्यार ते पाषाण उखलात ना जाले। मागीर तेंच्यांनी अशें मानलें की ही जागा त्या पाषाणाक आवडली। विशिश्ट म्हटल्यार तो एक आमचो गांवचो राखणदार कसो, म्हणजे शिमेर आहा आमचे गांवाची शिमेर, आणि तेजें हें बरें आहा तशें म्हत्व। आणि म्हणजे इतक्या लागीं सत्तरीन म्हणजे सगळ्यान 4.5 फुटांचे सुमार पाषाण आहा ते, आणि येदे व्हडले पाषाण आनी हांगासर लागीं सराक ना। आणि चड आमच्या गांवच्या लोकांक हांगातल्या लोकांक लागीं आहा तांकां खबर आहा की हांगा पाषाण आहा म्हणून, म्हटल्यार भायल्या लोकांक अजून सारकें खबर ना। आणि तो असो उतराक देव पावपी असो अशें तेजें हें आहा। सो जागृत तुमचो देव, जागृत देवस्थान। गावचे लोक कितें अडी अडचणी उलो मारता, अडी अडचणीक काही जर प्रॉब्लेम जाला जाल्यार उलो मारता ताका, म्हणजे उतराक पावता अशें तेजें हें आहा। आमचे तो काली गांवकर म्हणून तेणी ते सारकी ताका अशी सावळी अशी केल्ली। पयलीं ते ओपन आसली, अशी बोट आसली मोठी,